Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फोंड्या क्रांती मैदानार गोयचो बाजार भरला. सुरवातीक असो विचार केलो की सुरवातीक सांजेच करूया, 2 दीस करून पळोवया आणि ताचो इफेक्ट कसो मेळटा तो पळोवया. पयलीं आमचे जवळ 20-25 स्टॉल आशिल्ले आणि भंय दिसतालो की बाबा इतलो खर्च आसा आनी जातले की ना. पूण काल पर्यंत आनी आज पर्यंत जवळ 45 स्टॉल्स आतां आमचे आयले. आर्थिक मंदी चल्ल्या आणि खूपशे जॉब मेळना म्हणून एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लोकांक भुरग्यांक एक प्रोत्साहन दिवपाचो हो तांचो प्रयत्न आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी हांगा पयलो शेनवार भरतालो आनी ग्रावंड आशिल्लो, फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लो. बुधवार वयर भरतालो, शेनवार हांगा भरतालो. म्हणजे खरें म्हळ्यार ही बाजारपेठ ती. वेरे वागुर्म्या कुळणात राखणे वंटीचे कामाची बुन्याद घाली. एक समस्या एक भागातली बारीक गोष्टीचेर आमी काम मुखार व्हरत आसात आणि ह्या संदर्भात म्हाका दिसता येणाऱ्या 2 ते 2.5 महिन्या भितर हे काम आमी पूर्ण करून ह्या लोकांक आमी रिलीफ दिवपाचो आज आमचो प्रयत्न जाल्लो आसा. हो कॉस्ट जावन आसा 1,02,00,000 एंटायर आणि जनरल फंड PWDचो हे आसा. सांताक्रुजात माय शॉप सुरू जाला. आयज आमी बिझनेस घालना. वेट इज नॉट वन वे. संवसारान सदांच 2 वाटो आसता, 3 वाटो आसता, 4 वाटो आसता, और मेनी वेज. वन वे इज टू अर्न द ऑनर एंड हू विल गिव अर्निंग इज बाय द वर्कर्स. आयज हे जे कामदार पासत आमी सदांच चिंतूंक जाय. कामदारा पासत धंदो घालीत, कामदार आमकां सोडून दिले. So what is this shop all about? See, this shop is about food store. It is not a supermarket, but it's a food store. Food store in the sense we are going to provide all the food items in our store. Now when I say all the food items, I mean to say all the ingredient that you need for different section of the food, like bakery, cooking oils, cheeses, all the items. Then we are going to have all raw meats, fresh raw meats, including the fish and seafood being sold here. And then we are going to have the preparation of Goan cuisine, including our Saraswat cuisine, which we have forgotten at this time. तिसवाडी तालुका गोमंतक भंडारी युवा समितीची फ्री व्हीलचेअर मोहीम सुरू. गोमंतक भंडारी युवा समिती तिसवाडी तालुका हांच्यानी फॉर द मोबिलिटी पर्पज, नॉट ओनली फॉर द फिजिकल डिसेबिलिटी, फॉर द मोबिलिटी पर्पज तांच्यांनी जी व्हीलचेअर डिस्ट्रिब्युशनचो प्रोग्राम आज म्हाज्या हस्ते सुरू केलो. हांव खरोखरच बाब अमेय नायक आनी ताजे पुराय सगळे वांगडी हांचे खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी बरो इनिशिएटीव आसा. समाजाच्या खातीर आपुणूय कितें तरी देणे लागता. हाज्या खातीर डिसेबिलिटी खातीर आसतले किंवा बाकी मोबिलिटी खातीर इन एमर्जन्सी जेन्ना व्हीलचेअर गरज आसा अशा प्रत्येक वेगवेगळ्या लोकांक तेंच्यांनी दिवपाचो ही सुरवात आज म्हाज्या हस्ते केला. हांव तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. स्वखर्चांतल्यान खंय तरी समाजा खातीर दातृत्व फुडें येवप ही बरी गजाल आसा. आयचे तरणाटे अशा पद्दतीन हें काम करता. हें काम करता आसतना खूब खोस भोगता. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आमच्या हाज्या वतीन आमी बी हो प्रोग्राम पुराय गोंयभर सुरू करता. त्या खातीर गोंयभर आशिल्ल्या सगळ्या फिजिकली डिसेबल्ड लोकां खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो आयदर कॉक्लियर इम्प्लांट आसतले, जेपरी फूट आसतले, व्हीलचेअर आसतले, ज्यो गरज आसा त्यो गोंयभरच्या लोकांकूय बी आमी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिवपाची आसा. त्या खातीर हांव मागता की सगळ्यांनी तालुक्यांतल्या शिबिरांनी वांटो घेवचो आनी सगळ्या आमच्या डिसेबल्ड भावा भयणी ताची मदत जावची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.